सावंतवाडीच्या 22 वर्साच्या बायलेक एकल्यान तुझ्याकडे लग्न जातलो अशें सांगून तिचेर बलात्कार केल्ल्याच्या आरोपान कोलवाळ पोलिसांनी 18 वर्साच्या नानोडच्या दुबाविताक अटक केल्या। दिवचल पोलिसांनी 0 FIR नोंद करून हे प्रकरण नोंद केले। उपरांत पोलिसांनी ही कारवाई केली। आता हे नेमके प्रकरण कितें ते आमी ह्या व्हिडिओन पळयात। नमस्कार, हांव ओमकार फळारी आनी तुमी पळयता प्रुडंट। 22 एप्रिलाक रातच्या 10:30 सुमार हो लैंगिक अत्याचाराचो प्रकार थिये एका गेस्ट हाऊसाच्या कुडीन घडलो। अशें कळोन येता की बायलेक त्याच्या घरकारान घटस्फोट दिला। पीडित बायलेक 4 वर्साचे ल्हान भुरगे आसा। बायलेन पुलिसा कडेन कंप्लेंट दिला ते प्रमाण दुबावित चलो 2 वर्सां फाटीं आपल्या एका इश्टाच्या लग्नाक सावंतवाडी आयिल्लो। तो चलो आपल्याक थंय मेळ्ळो। मागीर तांच्या मदीं बरीच ओळख जाली। उपरांत दुबावितान तेका आपोवन तेज्या कडेन लग्न जातलो अशें सांगून तिका थिये हाडली आनी आपल्याचेर लैंगिक अत्याचार केलो अशें कंप्लेनीन बरयलां। उपरांत दुबावितान आपल्या भुरग्या सयत बिचोले एका बिराडाक दवरलेली। मात थोड्या दिसांनी ताणें सांगलें की तुज्या वांगडा आपूण लगीन जावचो ना अशें ताणें सांगलें। उपरांत बायलेन 12 ऑगस्टाक दिवचल पुलीस स्टेशनाचेर वचोन कंप्लेंट दिली। कंप्लेना प्रमाण दिवचल पुलिसांनी पयलीं 0 FIR नोंद केलो। हो लैंगिक अत्याचाराचो प्रकार कोलवाळ पुलीस स्टेशनाच्या हद्दीन जाल्ल्याचो स्पश्ट जालें। उपरांत हे प्रकरण दिवचल पुलिसा कडल्यान कोलवाळ पुलिसा कडेन गेलें। कोलवाळ पुलिसांनी कंप्लेन रजिस्टर केली आनी बुधवारा 13 ऑगस्टाक फातोडेर दुबाविताक अटक केली। आता फुडलो तपास कोलवाळ पुलीस करता।